मार्मागोवा फोर्ट हो मुद्दामून हांव पळोवपाक आयिल्लो. म्हजे जरी आमचो MLA बाब संकल्प बामणकर महाराष्ट्राच्या इलेक्शना निमित्तान महाराष्ट्रात आसा, तो कंटिन्युअसली फाटली कितलीशीच 2-3 वर्सां जाली कंटिन्युअसली असेंब्लीन सांगत आसा मार्मागोवा फोर्ट. हांवें पर्सनली येवन पळोवंक नाशिल्लें, बट हांवें स्वता येवन पळोवपाचें थारायलें. आनी एट प्रेजेंट कोणूय थोडेशे ट्युरिस्ट येता आसतले, बट तांकां फेसिलिटीज नासल्या कारणान ते हांगासर येवपाकूय पावना. एक म्हणजे वाटेचोय प्रॉब्लेम आसा आनी हांगासर येवपी फेसिलिटीचोय प्रॉब्लेम आसा. आर्कोलॉजीच्या अंडर आमचे कडेन 5,000 स्क्वेअर मीटर ऑफ द फोर्ट आनी तेजी टोटल प्रॉपर्टी आहा. जाता तितक्यो बेगीन पुराय फोर्ट रिस्टोर करप, रिनोवेट करप आनी फेसिलिटीज अवेलेबल करून दिवप हो सरकारचो ध्येय आसा. कन्सल्टन्सी आमी फ्लोट केल्या. ओके, ते करून विदीन 1.5 ते 2 वर्साच्या भितर एक खूब बरो फोर्ट मेंटेन करपा खातीर आमचें सरकार काम करतलें. आनी तोच प्रॅक्टिकली MPT यांच्याय बरोबर तांकांय विश्वासात घेवन आमकां पुराय डेव्हलपमेंट एक टुरिजम पॉयंट ऑफ व्यू करप हें अत्यंत गरजेचें आसा, जेणे करून खूब बऱ्या पद्दतीचो टुरिजम जो आसा पळय न्ही तो हांगासर येवपाक शकतलो. कारण मार्मागोवा पोर्ट जेन्ना डेव्हलप जाता आनी ही पुराय फेसिलिटीज ही डेव्हलप जावप हें अत्यंत गरजेचें आसा. सो तुमी फ्लोट केला म्हणटा कन्सल्टन्सी, सो बाय केन्ना अशें म्हणजे काम सुरू सद्या पयलीं काम सुरू जावपाक थोडोसो तेंप वयतलो, बट तरी सुद्दां हांव इतकें सांगूं शकता की फुडल्या 1.5 ते 2 वर्साच्या भितर बरो फोर्ट रिस्टोर करून तुमकां पळोवपाक मेळटलो. या म्हाज्याच खातीर न्हू, MLA खातीर न्हू, सगळ्या मोर्मुगांवच्या लोकां खातीर ड्रीम कम ट्रू. आनी प्रत्यक्षान जेन्ना आमी हो फोर्ट जेन्ना रिनोवेट जातना पळयतले जाल्यार खरोखर आमकां खूब खुशी भोगतली. आनी खुबशे लोकांक आमी ते बीन पळयता की खुबशे लोकांक हांगा एम्प्लॉयमेंट मेळोंक शकता जेन्ना ट्युरिजम वाडटलें तेन्ना. त्या दृश्टीन सुद्दां आमकां ह्यो फोर्ट बेगीच्या बेगी रिस्टोर जाल्लो जाय. सगळे बऱ्या भशेन सगळे उदकाचे हांगा खुबशे इश्यू आसा ते उदकाचे आसा, टॉयलेटीचे आसा, ते बीन सगळे सुटावे जावनी. आनी मेन म्हणटा ते एक्सेस आमकां हांगा फोर्टाचेर येवपाक सगळ्या लोकां खातीर.